न्यूज रूम बुलेटिनाक सुरुवात करता। दर दिसा आमी तुमकां हे वेगवेगळ्यो बातम्यो तुमच्या मुखार घेवन येतात। न्यूज रुमांतल्यान आमी आयच्यो दिसभराच्यो घडणुको तांचो नियाळ तुमचे मेरेन पावयतले। आली एक व्हडलो जो स्कॅम आसलो तो उक्ताडार येयल्लो आसा। आयज पुराय गोंयांत कितें बातम्यो घडला हे जाणून घेवया। पुलिसांनी अटक केली। 3 दिसाची पुलीस बंदखणीची ख्यास्त चलयल्या। सरकारान हातूंत लक्ष घालचें अशी मागणी ट्रक धन्यान केल्या। पर्यटनाच्या दृश्टीन ती गोंयाक बऱ्याक पडटली अशे तरेची मागणी आहा। पणजे स्मार्ट सिटीचें काम परत एकदा सुरू जाल्लें आसा। पुलीस तैनात करचो अशेंय तांचे थाराव पास जाल्ले आसा। गोंयकारांची उदकाक लागून अडचण निर्माण जावपाक जायना। आयज मंत्रालयान एक बुकाचें उक्तावण जालें। ही जी केस आसा ती न्यायालयांत आसा आणि आमची घटमूट बाजू आसा। सगळे कडेन वचत थंय विरोध जाल्लो आमकां दिश्टी पडटा। आता ज्यो बातम्यो आमच्या सब एडिटर्स तशेंच एंकर्सांनी सांगल्यो त्यो मुजरत गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक पळयात। दर दिसाच्यो खबरो ज्यो आसा त्यो पळोवपाक विसरू नाका। पळयत रावात गोमंतक टीव्ही। नमस्कार, गोमंतकाच्या ह्या न्यूज रूम अपडेटान येवकार। आयज दीसभर गोंयांत कितें घडिल्लें आसा आनी आमच्या सब एडिटरांनी गोंयभरच्यो बातम्यो खंयच्यो म्हत्वाच्यो बातम्यो केलेल्यो आसा ताचो एक आढावो घेवया। सगळ्यात पयलीं या आमचे रिपोर्टर विनायक सामंत हांचे कडेन। विनायकान खंयची बातमी हाडला ती ताका विचारया। आयज सगळ्यांत पयलीं म्हटल्यार आम आदमी पक्षाचे अध्यक्ष अमित पालेकर हांकां 4थे फावट समन्स काडलेलो ओल्ड गोवा पुलिसान। सुलेमान सिद्दीकी ह्या प्रकरणान जो पयलो व्हिडिओ फुड्यान येयलो जो अमित पालेकरा थ्रू सुनील कवठणकरान दाखयल्लो, ह्या व्हिडिओच्या चवकशी संदर्भात 4थे फावट समन्स काडून अमित पालेकर हांकां ओल्ड गोवा पुलीस स्टेशनान आफयल्ले। ह्या फावट समन्सान सेक्शन्सां घातलेली जी एक्युज्ड आसता ती सेक्शन्स घातलेली अशें अमित पालेकराचें म्हणणें आसा। अमित पालेकर 11:30 सुमार ओल्ड गोवा पुलीस स्टेशनांत पावलो आनी येताना त्यांनी वांगडा टूथब्रश आनी साबण बी हाडलें। तेंचें अशें म्हणणें आसलें की आपल्याक परत परत आपूण आपलो टायम वेस्ट करच्या परस आनी आपल्याक हॅरेस करच्या परस आपूण अरेस्टूच जावपाक येयला, बेटर पुलिसांनी अरेस्ट करचें अशें सांगून ते पयलीं ओल्ड गोवा पुलीस स्टेशना भितून गेले। पी.आयन तेजी चवकशी सुरू केली आनी एक जवळपास 2 वरां उपरांत 1:30-2 सुमारास ते पुलीस स्टेशनासून भायर येयले आनी तांकां जेन्ना आमी विचारलें की कितें चवकशी आसली, कित्याक आफयलें, जाल्यार ते म्हणटाले की दीस इज ओन्ली फॉर द हरेसमेंट। व्हडलेशें कांय तांकां नवीन विचारूंक ना। पयलींचेच प्रश्न आसले, पयलींच्योच जबानी आसल्यो, तितले तांणी विचारले। तेच्या फुडें वचून तांणी सांगलें की अशी ही हॅरेसमेंट जी आसा ती आपली केली वयता आनी सुलेमान सिद्दीकी पळोवन वचप हें सगळ्यांत व्हडली लज आसा पुलिशेक आनी ही लज लपोवच्या खातीर तेणी आतां हॅरेसमेंट स्टार्ट केला आनी पॉलिटिकल प्रेशर वापरून पुलीस जी आसा ते हॅरेस करता आनी प्रत्येक फावट चवकशी खातीर आफयले वयता। परत जर अशें चवकशी आफयले गेले आनी आपल्याक सेक्शनां लायली गेली, जर आपूण दोशी नासतना जाल्यार आपूण हायकोर्टान वचोन हाची दाद मागतलो आनी रिटायर्ड जज आसा त्याच्या अंडर ह्या केसीचें इन्वेस्टिगेशन जावचें आनी दुसरो व्हिडिओ खंयच्या सोर्सा थ्रून भायर येयल्लो हेची चवकशी जावची अशी चवकशीची मागणी आपूण हायकोर्टान करतलो अशें अमित पालेकरान सांगलें। तर अमित पालेकराक 4थे फावट समन्स दिवन ओल्ड गोवा पुलीस स्टेशनान आफयले सुलेमान सिद्दीकी ह्या प्रकरणान। तर विनायकान आमची जी बातमी सांगली ती म्हटल्यार अमित पालेकर हांकां 4थे फावट समन्स जारी केल्लेले आसा। ते म्हटल्यार सुलेमान सिद्दीकी प्रकरण ताका परत एका पुलीस स्टेशनाचेर आपयता म्हणून तेणें आपलो साबण फणी बिणी घेवनूच तो ओल्ड गोवा पुलीस स्टेशनाचेर गेलो आनी आपल्याक कित्याक परत सतयता। पुलीस यंत्रणेची खंय तरी एक फेल जाल्ले हे मुद्दो म्हणीत ताणें पुलीस यंत्रणेचेर एक प्रश्नचिन्ह उप्राशिल्लो आसा। आतां फुडें या ऐश्वर्या कडेन। ऐश्वर्यान खंयची बातमी केल्या ताका विचारया। मडगांव न्यू मार्केट असोसिएशनच्या वेपाऱ्यांनी नवीन संघटना स्थापन केला आणि आता न्यू मार्केट असोसिएशनच्या न्यायालयात हो खटलो सुरू आसा। सो ताका लागून असोसिएशनच्या बॅनरा खातीर आता नवीन समिती ती स्थापन करतले यांनी समिती बेगीनूच स्थापन करतले अशी माहिती आहा ती दामोदर घोड्यान दिलेली आसा। ही जी बातमी आता तुम्ही 7 PM लायव्ह बुलेटिनाक पळयात। मार्केट न्यू एसोसिएशनाचो मुद्दो जो आतां आमकां ऐश्वर्यान सांगलो ती बातमी मुजरत पळया। तशेंच अंदूच्यान
राष्ट्रीय शिक्षण धोरण लागू करपाचो निर्णय शिक्षण खात्यान घेतिल्लो आसा. ह्या संदर्भात 6वी आणि 10वी हांचे कशें वेळापत्रक बदललेले आसा, तेंचे विशय कितें आसतले ह्या खातीर एक परिपत्रक आतां शिक्षण खात्यान जारी केलेलें आसा, जे अंदूच्यान लागू जातले. ह्या पयलीं हाची घोशणा जाल्ली, पूण हाचेर आतां शिक्षण खात्यान समिती वांगडा बसका घेवन हाचेर शिक्कामोर्तब केल्या उपरांत हाची आतां कार्यवाही तांच्यांनी कार्यवाहीचें परिपत्रक जारी केलेलें आसा. 6वेक 3 विशय आनी 6 विशय आसतले ह्यान फुडें. त्याच बरोबर 10वेक जे आसा ते 3 भाशेचे विशय आनी हेर 7 विशय अशे मेळून 10 विशय आसतले. म्हटल्यार 6वेक 9 विशय जाल्यार 10वेक 10 विशय अशे आसपाचे आसा. त्याच बरोबर तेंचे जे क्लासीस आसा ते बेगिनांतले बेगीन सोंपोवपा खातीर तेंच्यांनी अंदू एप्रील सावनूच क्लासी दवरपाचो निर्णय घेतिल्लो आसा, अशी ही बातमी आसा. जे नवीन NEP लागू केल्लेली आसा त्या संदर्भात ती तुमी पळयात. सद्या फुडें आमी ह्या संजना कडेन. LDC भरती खातीर हालींच CBT 2 परीक्षा जाली आनी ताचो निकालूय जाहीर जालो. हाचे उपरांत आतां कर्मचारी भरती आयोगान एक नोटीस जारी केल्या. ह्या नोटिसेंत अशें सांगलां की म्हणजे जी प्रमाणपत्रां सादर केल्ली ताची आतां परतून तपासणी जातले. म्हणटकूच नोटिसीन उमेदवाराचें नांव सादर करपाक आवश्यक आशिल्लें प्रमाणपत्रूय नमूद केलां. LDC पदा खातीर CBT 2 परीक्षा घेवन आयोगान निकालू हाचे पयलीं जाहीर केल्लो. CBT 3 परीक्षे खातीर पात्रताय वळेरी CBT 2 परीक्षेंतल्या गुणांचेर आदारून तयार करतले. ही वळेरी तयार करचे पयलीं आयोगान कांय उमेदवारांक प्रमाणपत्रां सादर करपाक सांगलां आनी आयोगान 77 उमेदवारांक अणभव प्रमाणपत्र तातूंत सादर करपाक सांगलां. ते भायर एक्स सर्व्हिसमॅन गटांतल्या 14 उमेदवारांनी निवृत्ती वा सेवेंतल्यान मुक्त केल्ल्याचें प्रमाणपत्र सादर करप गरजेचें आसा अशें म्हणलां. आनी खेळगडे गटांतल्या 20 उमेदवारांक खेळगडो प्रमाणपत्र सादर करपाक सांगलां. तांच्या प्रमाणपत्रांची तपासणी 24 आनी 25 फेब्रुवारीक अशें सुचोवणेन सांगिल्ल्या वेळार जातली. आनी उरिल्ली जी गरजेची म्हायती आसा ती आयोगाच्या संकेतथळार आसा आनी हे विशीं जी सविस्तर बातमी आसा ती सद्याच्या गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनान तुमी पळोवची. ही जी LDC पोस्ट आसा किंवा ताची जी फेर तपासणी आसा त्या संदर्भात जी आमकां संजनान बातमी सांगल्या ती तुमी पळया मुजरत. ह्या फुडें आमी ऐश्वर्या कडेन. ऐश्वर्यान खंयची बातमी केला विचारी. म्हापसागिरी वाठारांत भुमिका सातेरी देवळा लागसर एका फास्ट फूड रेस्टॉरंटाक उजो लागपाची घडणूक घडली. बेरेस्तारा उसरा राती ही घडणूक घडल्या. उजो लागिल्ल्यान सुमार 1 लाखाचें लुकसाण जाल्लें आसा. तशीच दुसरी म्हत्वाची बातमी म्हळ्यार 70 ते 75% लोक RTIचो योग्य वापर करिनात जाल्यार 20 ते 30% लोक RTIचो गैरवापर करता अशें केंद्रीय मुखेल म्हायती आयुक्त हिरालाल सामरिया हांणी सांगिल्लें. शुक्रारा हिरालाल सामरिया हांणी गोंय राज्य म्हायती आयोगाच्या वेबसायटीचें लोकार्पण केल्लें आसा. तशीच तिसरी म्हत्वाची बातमी म्हळ्यार पर्वरे पुलिशेन पिळर्ण वाठारांत चलपी बेकायदेशीर क्रिकेट बॅटींग रॅकेटाचो पर्दाफाश केलो. ह्या प्रकरणांत पुलिशेन गुजरातच्या 3 दुबावितांक अटक केल्ले आसा. तशेंच तांचे कडल्यान 4 लॅपटॉप 4 मोबायल 1 लॅपटॉप आनी रावटर धरून सुमार 1,10,000चो मुद्देमाल जप्त केल्लो आसा. हे तिनूय बातमी तुमकां सविस्तर 7 वरांचेर पळोवपाक मेळटली. तर एक म्हत्वपूर्ण बातमी म्हटल्यार केंद्रीय मुखेल आयुक्तान जी दिल्या म्हटल्यार RTI हाचो जो उपयोग आसा तो गैर पद्दतीन जाता हाचेर आमी एक बातमी केला ती तुमी मुजरत पळया. त्याच बरोबर रेंट कॅब जे आसा तेंच्या खातीर सद्या आतां एक बातमी येरादारी खात्यान दिल्लेली आसा. तें म्हटल्यार खंयच्यानूय जर तुमी रेंटल सेवा दीत आसात जाल्यार ती तुमकां म्हारग पडपाक शकता. म्हणजे जे भौशीक स्थळां आसा जशें की रेल्वे स्टेशन जावं किंवा विमानतळ जावं ह्या जाग्यांचेर वचून जेन्ना डायरेक्ट ही रेंटल सेवा जेन्ना हे रेंट कॅबवाले दिता तेन्ना तांकां अनधिकृत रित्या ही तांचो वेवसाय आशिल्ल्या कारणान तांचेर कारवाय जावपाक शकता. 1989 सालांत अंतर्गत ज्या प्रमाणे येरादारीची येवजण केलेली आसा त्या येवजणे अंतर्गतूच तो सगळो नियम आनी अटींचें पालन करूनच ज्या जाग्यांचेर किंवा ज्या शाखांचेर जे कार्यालय आसता रेंट कॅब सेवांचे थंयच्यानूच ह्यो सेवा ज्यो आसा त्यो तेंच्यांनी ते वेवसाय करूंक शकता अशी येरादारी खात्यान एक नोटीस काडिल्ली आसा. त्या संदर्भांतली बातमी तुमी ह्या 7 PM ह्या बुलेटिनान पळया. कॅमेरामॅन नितीन बरोबर हांव गौरीश परवा मणकर. न्यूज रूम बुलेटिनाक सुरवात करता. दर दिसा आमी तुमकां हे वेगवेगळ्यो बातम्यो तुमच्या मुखार घेवन येतात.
न्यूज रुमांतल्यान आमी आयच्यो दिसभराच्यो घडणुको तांचो नियाळ तुमचे मेरेन पावयतले. हाल एक व्हडलो जो स्कॅम आसलो तो उक्ताडार येयल्लो आसा. आयज पुराय गोंयांत कितें बातम्यो घडला हे जाणून घेवया. पोलिसांनी अटक केली. 3 दिसाची पुलीस बंदखणीची ख्यास्त चलयल्या. सरकारान हातूंत लक्ष घालचें अशी मागणी ट्रक धंद्यान केल्या. पर्यटनाच्या दिश्टीन ती गोंयाक बऱ्याक पडटली अशे तरेची मागणी आहा. पणजे स्मार्ट सिटीचें काम परत एकदा सुरू जाल्लें आसा. पुलीस तैनात करचो अशेंय तांचे थाराव पास जाल्ले आसा. गोंयकारांची उदकाक लागून अडचण निर्माण जावपाक जायना. आयज मंत्रालयान एक बुकाचें उक्तावण जालें. ही जी केस आसा ती न्यायालयांत आसा आणि आमची घटमूट बाजू आसा. सगळे कडेन वचत थंय विरोध जाल्लो आमकां दिश्टी पडटा. आता ज्यो बातम्यो आमच्या सब एडिटर्स तशेंच एंकर्सांनी सांगल्यो त्यो मुजरत गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक पळयात. दर दिसाच्यो खबरो ज्यो आसा त्यो पळोवपाक विसरू नाका. पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.